केटीसी कामगारांच्यो मागण्यो घेवन 10 फावटी मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो, पूण मुख्यमंत्र्याक आयकोपाक येना अशें दिसता। सीएमाक कोणाचें कांयच पडूंक ना, तो फकत इव्हेंट मॅनेजमेंटान गुल जाला अशें म्हणत कामगार फुडारी क्रिस्टोफर फोन्सेकान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक उजरावन काडलो। पळयात। चळवळ चालूच आहा, प्रयत्न वाळूचे कण रगडिता तेली गळे। एग्रीमेंट कदंबा कर्मचाऱ्यांबरोबर, एग्रीमेंट कदंबा कर्मचाऱ्यांबरोबर लाल बावठा आमचो प्रॉव्हिडंट फंड। केटीसीएल मॅनेजमेंटाक आनी गोंय सरकाराक बऱ्याच काळासावन प्रलंबीत आशिल्ली मागणी पुराय करपाक अपेस आयिल्ल्यान निशेध करपा खातीर केटीसी ड्रायव्हर आनी एलायड एम्प्लॉईज असोसिएशनान शुक्रारा पणजेच्या आझाद मैदानार आंदोलन केलें। त्या वेळार तो उलयतालो। फ्रॉम 2009 म्हाका कमीत कमी 500 कामगार रिटायर जाल्यात, 600 कामगार रिटायर जाल्यात आनी तांकां ह्यो बेनिफिट मेळना। ह्या मॅनेजमेंट कदंबान जे कोण तेन्ना आसलेले, जे वडील जावं ते कोण तेचे नांव हांव काडिना, हरामी ते हरामी, तेणी आमची वाट लायली कामगारांची। गमले न्ही सीएमाक मेळ्ळा हे विषय घेऊन? सीएमाक 10 फावटी 20 फावटी मेळ्ळा। सीएमाचे कान फुटलेले आहात, तेव्हा कांयच येना, तेव्हा कांयच येना। गरजेला सीएम यो गमल्यांनी त्या कांयच येना, दया माया कांय ना, कामगारांचे कांय सोजमना, तेका फक्त जाणा तो इव्हेंट मॅनेजमेंट आनी काय ना। हालींच माझी बस एक सेवा चालू केल्या। इनडायरेक्टली जे प्रायव्हेटायजेशन करपाचे, प्रायव्हेट यांच्या बरोबर हे करून माझी बस हे केल्यात आनी माझ्या म्हटल्यार रिटायर जाल्ल्या लोकांक भितर घेतल्यात। एग्रीमेंट करूना, 7वें वेतन आयोगाचो थकबाकी दिवना, माझी बस प्रोव्हिडंट फंडाचे प्रॉब्लेम, महामंडळ 16 ॲडमिनिस्ट्रेटिव्हली चलचें पडटा आनी हें चलना आनी म्हणून आमी सरकाराक आज आमी प्रतिनिधी ग्रुपान हांगा आयल्यात। आमी कदंबा महामंडळ बंद करूना, पूण आमचे सगळे जे कमिटी मेंबर्स आसात ते सगळे हांगा आयल्यात आनी हो एका दिसाचो निशेध आमी व्यक्त करतात। आमी मागता प्रेसा कडेन, आमी मागतात तमाम जनते कडेन की फाल्यां कदंबा जेन्ना कामगार संपार वता तेन्ना लोक म्हणटा हेंचें चड जालां, हें केलां, पूण 2016 पासून 8-9 वर्सां जालीं आमकां प्रत्येक फावटी वेतन आयोग लागू जाता कदंबा महामंडळाक। गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, श्वेता गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।